हरे कृष्ण। हम कीर्तन सुरू करूया. आमगेलो आज प्रोग्राम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तनाच्या नावे स्टार्ट करूया. नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya हरे कृष्ण जय सगळ्यांक हार्दिक स्वागत असा हेच प्रोग्राम तो आता माया माताजी आमका द्वादश स्तोत्राची हरे कृष्णा ऐक पडतोय फुडली क्लासांत आमगे नवा अध्याय ते जाल्ले आज ही धांचे अध्याय या धांचे अध्यायांतू श्रीमध्वाचार्य कृष्णाले दिव्य जावन आशिल्ले महिमेचे वर्णन करताची देवाल महिमेचे ज्ञानाची आमका हे भवसागरात कोण पार करता आणि त्या महिमेचे उडगासो सदैव म्हाका दिता राबरे देवा म्हणून श्रीमध्वाचार्य ह्या अध्यायांतू देवा लागीं प्रार्थना करता त्या अध्यायो आवत म्हणता इति श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्रः अथ दशमोऽध्यायः। हवन श्रीपतिरप्रतिरधिके शादि भवादे करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते सुरबन्ध्याधिपसत्वर भरिता शेषगुणालं करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते सकलध्वान्त विनाशन परमानन्दसुधाहो करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते त्रिजगत्पोत सदार्चित चरणा शापति धातो करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते त्रिगुणातीत विधारक परितो देहि सुभक्तिं करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते शरणं कारण भावन भव मे तात सदालं करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते मरण प्राणद पालक जगदी शावसुभक्तिं करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते तरुणादित्य सवर्णक चरणाब श्यामल कीर्ति करुणापूर्णवर
प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। सलिलप्रोथ सरागकमणिवर्णोच्छनखादे करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। कजतूणीनिभपावनवरजङ्घामितशक्ते करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। इव हस्तप्रभशोभन परमो रुस्थरमाले करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। असनोत्फुल्लसुपुष्पकसमवर्णावरणान्ते करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। शतमोदोद्भव सुन्दरवर पद्मोत्थितनाभे करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। जगदागूहकपल्लव समकुक्षे शरणादे करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। जगदम्बामलसुन्दर गृहवक्षोवर योगिं करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। दितिजान्तप्रदचक्रधर गदा युग्वर बाहो करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। परमज्ञानमहानिधिवदन श्रीरमणेन्दो करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। निखिलाघौघविनाशन परसौख्यप्रद दृष्टे करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। परमानंद सुतीर्थ सुमुनिराजो हरिगाथा कृतवान् नित्य सुपूर्णक परमानंदपदेशी करुणापूर्णवर प्रदचरितं ज्ञापय मे ते। इति श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्रे दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गौरी माताजी आणि राधिका भाव माताजी स्तोत्र सांगतात. सांग अथ द्वादश स्तोत्रे एकादशोऽध्यायः। या एकादशोध्यायांतू मध्वाचार्य सांगतात की ब्रह्मा रुद्र इंद्र इत्यादी देवतेनं श्रीहरिचरणा कमलाक महिमा वर्णन करची चन्न करून तांनी संतोषार प्रीतीने सांगताची देवाक उडपावरत
उदीर्णमजरं दिव्यम् अमृतशल्यदीशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् सर्ववेदपदोद्गीतम् इंदिरावासमुत्तमम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादिभिवन्दितम् सर्वदेवादिदेवस्य विदारितमहत्तमः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् उदारमादार नित्यम् अनित्यं सुन्दरीपते आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् इन्दिवरोदरनिभम् सुपूर्णं वादिमोहदम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् दात्र सर्वामरैश्वर्य विमुक्तादेरहोवरम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् दूरादूरतरं यन्तु तदेवान्तिकन्तिका आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् पूर्ण सर्वगुणैकार्णवम् अनादन्तं सुरेशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्रादि अभिवन्दितम् आनन्दतीर्थमुनिना हरेरानन्दरूपिणः कृतं स्तोत्रम् इदं पुण्यं पठतानानन्दमियात् इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वादशोऽध्याय दशमो एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. माताजी धन्यवाद. आता राजेश्वरी माताजी आमका लास्ट 12 अध्याय सांगतले. हरे कृष्ण माताजी. आता 12 या अध्यायात मध्वाचार्यानं तांगेलो आनंद व्यक्त केला. हांव ते सांगतात. आनंद मुकुंद अरविंद नयना आनंद तीर्थ परानंद वरद सुंदरी मंदिरा गोविंद वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद चंद्र सुरेंद्र सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद चंद्रक मंदिर नंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद वृंदारक वृंद सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद मंदार सून सुचर्चित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद इंदिरानंदक सुंदर वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद मंदिर चंदन चंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरद आनंद चंद्रिका चंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदे इति 12 अंत त्यांनी म्हणला हे मुकुंदा हे आनंदा हे कमलनयना हे लक्ष्मीपती गोविंदा चंद्र इंद्रादी देवतेनं वंदन करतीत असले चंद्रा चांदिण्यावरी परिहास वाशील कृष्णा आनंद तीर्थाक पूर्णानंद दिवचे तुका मस्तू नमन करता म्हणा आणि देवतेन पूजूचे मंदार पुष्पाचे पाकळेन पूजित दिलेले श्री लक्ष्मीक संतोष दिवचे एकैक सुंदर हे देह म्हणल्या रथाक आमगेले कलासूचे सारथीक तुक नमन करता आनंद म्हणल्यार चंद्राले चांदिण्यावरी तरंग दिणू आनंद तीर्थाक पूर्णानंद दिलेले कृष्णा तुका अनंतानंत वंदने म्हणून ह्या 12 कडेन तू सांगता ती
आमकां भक्तवृंदाक ज्ञान दिलेले, पूर्णानंद दिलेले, पूर्णानंदाचे रूच दाखयले दिलेले, तसं आनंद तीर्थाक आम्ही पूर्ण कोटी कोटी नमन करूया. हे मध्वाचार्यान केलेले हे द्वादश स्तोत्र संपूर्ण दिले. श्री कृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद राजेश्वरी माताजी. हे द्वादश अध्याय माया माताजी, गौरी माताजी, राधिका भाव माताजी, राजेश्वरी माताजी यांनी भारी लाईक करून त्याच्या अर्थ समेत आमकां सांगून दिले. आता स्पेशली हे कार्तिक महिन्यात आमगेले जीवन पवित्र जाल म्हणलें ना, असल महान आचार्याल बद्दल ऐकूचे, तांगेले रचने ताजे स्तुती करचे. देवाक मस्त आनंद मेळटा केन्ना आमी भक्ताले तांगेले एक महान भक्ताले गुणगान करता ती तांगेले ते रचने तांगेले टिचिंग्स आमी टिचिंग्सा बद्दल आयकता ती आमगेले जिवनांत ताका हे करच्या फॉलो करचा प्रयत्न करता ती. आमी विप्रसुदामा प्रभूक रिक्वेस्ट करता ती की तुम्ही लास्ट अध्यायांत लास्ट सेशनांत तांणी कशी हे कृष्णाले मूर्ती तांकां मेळ्ळे आणि कशी हे द्वादश स्तोत्र तांणी कशी कृष्णाले वर्णन केले म्हणून म्हाका पुरा अटेंड करचे जाय न्ही. तुम कंटिन्यू करा पावचे. हरे कृष्ण. पुरा जनाक स्वागत आसा सेशनांत, स्पेशली पुरा मालगड जनाक तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशन आमकां करून वता. GSB भक्तवृंद टिमाच्या पुरा जन टीम मेंबर्सांक कृतज्ञ आसात आमी की तांणी हे सत्संगा खातीर हे प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून आमकां 1 घंटा खातीर देवाल विशयी नियमीत रुपारी कशें की आयकुचें जावन ते एक अवकाश दिलेलो आसा. देवाल्या प्रार्थना करून आयचें सेशन सुरू करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो व्रजगोपी माताजीन सांगल्या म्हणकेची एक कार्तिक मासांतू देवाल विषय देवाल भक्तांल्या विषय ऐकूचे ते एक भारी एक व्हड आमगे पुराजनान व्हड भाग्य आसा की आमी असले आध्यात्मिक विशयांतू रुची घेवन टाइम काढून आमी पुराजन ओट्टू मेळटा आसा ती. साधारण विषय न्ही, आध्यात्मिक जीवनांत रुची आसूचें आनी तांतू मुखारसून येवन तांतू भाग घेवचें आयकूचें ते एक भारी व्हड विषय. कार्तिक मासाचो म्हळ्यार एक पळयल्यार भारी एक स्पेशल मंथ म्हूण सांगता की भागवतमान सांगिल्लें आसा मासांतू व्हड मास कार्तिक मासूची कशी न्हंयतू व्हड न्हंय गंगा ताका दामोदर मासवय म्हणटा ती. आनी मस्त प्रकारान आमी पळोवं येता की हे स्पेशली तूं हे मासांतू मस्त कसं आमी करतात ताजे हजारो लक्ष कटल्यान ताचे बेनिफिट मेळटा म्हूण स्कंद पुराण आनी इत्यादी शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. हे राधेलो मास म्हूण सांगिल्लें आसा. उर्जेश्वरी देवीले उर्जा व्रतवय म्हणटा ताका. आनी हे कार्तिक मास म्हळ्यार कीर्तिदाल धुव राधाल नांव कार्तिका वय ताका ताजी तिगेले नांवार हे कार्तिक मास वय म्हूण सांगतात. सो ही भारी ते राधाल दय मेळचें खंयच्यान आमकां कृष्णाल दैवय मेळचें साध्य आसा ते मासांत खंडीत मेळटा म्हूण सांगिता. आनी सान रितीर सांगता म्हूण जाल्यार मस्त सकळ अद्भुत घटना देवाली ह्यांची मासांत जालेलो आसा. रासलीला, गोवर्धन लीला, गोपूजा, अरिष्ठासुरा मारलेले, नरकासुरा मारलेले, धनतेरस, धनत्रयोदशी, गोपाष्टमी कृष्णान 9 लक्ष गायेक घेवन तो गाय चोरोवचे सुरेश अमकलेलो. मागीर रामचंद्रान देवान अयोध्या येवचें, कृष्णान ते सुरभी कुंडाचे ऐरावताल तें, मागीर सत्यभामा देवी तिणय कार्तिक व्रत केलेलो आसके, तुलसी विवाह
आणि देवाल मस्त कट माखन चोर लिहिला वय ह्यांच महिन्यान जलेल कसले की जन्म जातर एक 2-3 महिन्यान देवान कसं ते लील दाखयलेली त्या पुरा कार्तिक मासान तू जालेल असं तो अशी सांगिल असं की हे मासान तू थोडे वेळ देवाले हरीले उडगास केल्यार खंयच्याय रुपार आमी नमन करल्यारी ते खंडित तो देवाले पावतलोची म्हण हे मासाच महात्म्य मा सांगिल असं आणि स्पेशली सांगिल असं की हे मासान तू एक दिव लावून त्या श्री दामोदर श्री हरीक थोडे वेळ पांय पडल्यारी ते दिव लावेल मात्रानाची आमके जन्म जन्मांतराच पाप परिहार जावन आमका मुखार भक्तीन तू मुखारसून वच्चे साध्य अस म्हण पळयत सो हे असल मासान तू आम्ही देवाल हे होड भक्ताले मध्वाचार्याल विषय ते तांगेल चरित्रा विषय कंटिन्यू करूया हांव ब्रीफली सेशन रिकॅप करता सुरे एक्सप्लेन केले म्हणजे हे आम्ही पुरा लील उलयता आसत देवाले सुमध्व विजय नारायण पंडिताचार्यान बरयलें तांतू दोकून मध्वाचार्यान 37 किंवा चड ग्रंथ बरयलें आसा ताका सर्व मूल ग्रंथ बरयता म्हणटा ती मध्वाचार्य जगद्गुरु विश्वगुरु जावन आशिल्लें सान प्रायज जोकोन मालगड जनाक भारी प्रिती जावन आशिल्ली तांणी भारी एक अलौकिक तांगेले एक शक्ती आशिल्लें एक पंत तांणी 50,000 किलो फात्तर उखोवन दाखयला म्हणून सांगिल्लें आसा आणि लक्षण शास्त्र लेखारी मध्वाचार्य म्हणजे पूर्ण रूपार बलवान शक्तिमान आणि आध्यात्मिक ते कसं एक तेज असू का पडले ते कलियुगांत आणि कोणाकल्याक ना म्हणून ते लक्षण शास्त्र लेखार सांगिल्लें आसा आणि तांगेले एक चरित्र तांणी चिंतामणी म्हणके म्हणून म्हळ्यार तांकां भक्तीन प्रितीन मध्वाचार्य स्वाम्याले प्रार्थना केल्यारी खंडित देव पावतलो म्हण तांतू कांय संशय ना सो हे सेशन सुरू करतनाची आमी मध्वाचार्य स्वाम्यालेका मागून घेवया की हे देवा तुगेले आणि तुगेले परंपरे थ्रूची आमकां कशें की तुगेले भक्तीन तू भाग घेवच तसले अवकाश मेळिल्लो आसा तांतू तुगेलें लिहिला तू प्रवेश कर न्हू तुगेलें ते कसन ते मना आवडची तशी देवा तुमगेले आशिर्वादान कोळका म्हण प्रार्थना कर न्हू आयचे सेशन मुखार सुरू हे प्रार्थना नारायण पंडिताचार्याने सांगिल्लें प्रथमो हनुमन नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य सिद्धय साधक म्हळ्यार अवतार त्रय वायुदेवान 3 रुपार अवतार घेतिलो सुरे रुपारी हनुमंत जावन रामाल सेव केले भीम जावन कृष्णाल सेव केले आणि आता वेदव्यास आणि आता मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ जावन त्यांचे देवालय वेदव्यासा रुपार देवालय तांणी साध्य केलें आणि तांगेल कसं ते काम आशिल्लें त्या देवालें त्या तांणी भगवत कार्य साधक तांणी कोण दाखयलें म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर आमी बाल लीला विषय पुरा डिस्कस केलें लास्ट टायम डिटेल्स वचना आणि तशें कसं जाल्लें म्हणून सांसान प्रतरी मागीर तांणी एक टायमार येत तरी 5 दोकून 12 वर्स तांणी अच्युत प्रेक स्वाम्याले गुरुकुलान शिकलीं ती आणि 12 वर्सारीची तांणी संन्यास दीक्ष घेवन तांगेल नांव पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ जाल्लेलें म्हणून अच्युत प्रेक्ष स्वामी वय साधारण मटाज न्ही आशिल्लीं तांणी महाभारता टायमार दोकून संन्यासी जावन आशिल्लीं ती आणि हस्तिनापुरा राबून अच्युत प्रेक स्वाम्यान तांगेल फुडें जन्मांत युधिष्ठिर महाराज भीम महाराज जाल्यार तांणी भिक्ष स्वीकार केले हस्तिनापुरा राबून म्हणून ह्या जन्मांत तांणी जगन्नाथपुरी जन्मांत आयिल्लीं आणि तांकां उडपींत पेटयलें तांगेल गुरून आणि उडपी येत तरी तांणी अनंतेश्वराल दर्शन घेतले सिद्धाकाची अनंतेश्वर देवान सांगले की आणि स्वल्प काळान तुगेले एक शिष्य येतलो तोची मुखारसून तुगेलो गुरु जावन तुगेलो उद्धार करतलो म्हणून तसं ते मध्वाचार्य स्वाम्यान अच्युत प्रेक स्वाम्याक गुरु म्हूण स्वीकार करून तांगे लिलील दाखयलेलो आसा मागीर तांणी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान संन्यास घेतरी तांगेल कीर्ती चारय दिक्कान वाडून येता आणि कीर्ती वाडून येत तरी मस्त सकट त्या टायमार आशिल्ल्या जनाक खुशी वय जाता आणि तांगेल त्या ऑपोजिशना विरुद्ध आशिल्ल्या जनाक कष्टय जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि स्वल्प काळ भितरीची अच्युत प्रेक स्वामी तांकां अनंत मठाची मठाधिपती करता ती आणि तांगे मनांत आशिल्लें की मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थान तांणी सांगिल वचन आयकून पुरा जना आनंद जाता म्हणून ताका तांगेल नांव आनंद तीर्थ वय दवरलें आणि मध्वाचार्य म्हणून तांगेले शास्त्रांत उल्लेख येता म्हळ्यार तांगेल ते मधुर वचन आणि खंयचें कसं ज्ञान दिता आशिल्लीं ती ताजे निमित्त तांगेल नांव मध्वाचार्य वय जाल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा मात अच्युत प्रेक्ष स्वामी सांगतात की वय तू सांगची पुरा समजी जाल्यार तुगेलें एक भाष्य ना म्हणून
पुरा होड त्यांची परंपरेन तसं तांगेले एक गुरुले मुख्य जावन आशिल्ले गुरुल तांगेले एक भाष्य म्हूण आसता तुगेले नांव उतें म्हूण तशींची त्या टायमाचे होड शंकराचार्य जावन आशिल्ले विद्याशंकर तीर्थ स्वामी शिंगेरी मठाचे तांणी सांगता ती की तुगेले भाष्य खंय आसा म्हूण ताका ते भाष्य बरोवन गीता भाष्य म्हूण सुरे मध्वाचार्य बरयता ती आनी तांणी आमी ते आयकलेलें आसा कशी पुणी कोर न्हू बद्रींत पावता ती म्हूण बद्री पावतरी ते गीता भाष्य बरयलें सिता बद्री विशाल आले तांकां दर्शन जाता आनी बद्री विशाल तांकां दर्शन दिवन तो सांगता की तुमगेलें बरयलें भारी चांग आसा हें गीता भाष्य आनी लास्टाचे एक सेंटेन्स तांणी बरयलें गीतार्थम वक्ष्यामी शक्तितः बद्री विशाल सांगता की तांकां देव की तुगेल थोडी शक्ती यूज करून तू हें गीता भाष्य बरयलां तू आनी कितले की कसं बरोवचें आसा ताका शक्तीतः न्हय लेशतः बरय म्हूण सांगता काय बद्री विशाल देव लेशतः म्हळ्यार थोडी शक्ती यूज करून हांवें बरयलां म्हूण कसं की मुखार तूं आनी कितले की सकयल ग्रंथ बरोवचे आसा म्हूण मागीर मुखार सोन तांणी थंयची अलकनंदान तूं थंय बद्रींत राबता ती आनी अलकनंदान तूं 48 डेजा खातीर मौन व्रत दवर न्हू तांणी सदा स्नान करून तपस्सी करता ती आनी थंय मुखार सोन तांकां वेदव्यासाल दर्शन जाता आनी वेदव्यासाल दर्शन जावन तांकां गीता भाष्य बरयता ती देवाक भारी खुशी जाता आनी देव तांकां ब्रह्मसूत्रा वयरी भाष्य बरोवचें सांग म्हणटा सो त्या प्रकारारी तांणी बद्री विशाल आनी बादरायण वेदव्यासाल दर्शन घेवन धर्म प्रचारा खातीर आपास बात सरता ती आपास येवन जाल्यार आमी लास्ट टायम डिस्कस केलेलें कशी कलिंग राजा देखून तांकां मूळ रामाले विग्रह प्राप्त करतात तांणी आनी थंय देखून मुखार आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें की कशी मध्वाचार्य स्वाम्याक मल्पे बिचारी समुद्रा तीर तांणी बशिल्ले तेन्ना ते एक शिप येता एक दोण येता आनी तांचो देखून एक तांकां थंयची ताची बोटाचो तो कॅप्टन आसा तो तांकां एक गोपीचंदन दिता आनी तांचो देखून तांकां तें भारी चंद ते कृष्णाल विग्रह खंयचे रुक्मिणी देवीन पूज केलेले अर्जुनान पूज केलेले तसले ते भारी चंद विग्रह ते कृष्णाले मेळटा आनी ते आमी आजिकय उडपी श्री कृष्ण मठांत पळयलें आनी हे उडपी श्री कृष्णान तांकां मेळची पशी फुडें तांणी ते 5 श्लोक 12 स्तोत्राचे म्हणलेले आनी तांकां देवान हातान येतरी देखून 12 श्लोक ते म्हणटा तांणी देवाक उडपाक घेवन आयिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर तशींच आमी तांगेली भयणी श्री कल्याणी देवीन लघु वायू स्तुती बरयलेली ताजें रचन आमी लास्ट टायम पळयलें मागीर मुखार सोनू आतां तेज्यात तरी भारी चंद्ररूपार ते पुरा कृष्णाले मठ आनी स्थापन जाता आमी पळयलें कितले चांग रूपार ते प्राण प्रतिश्ठा जाता कोणाको उकडू जायना देवाक जाल्यार मध्वाचार्य एकल्यांची ते देवा विग्रह घेवन ते स्थानार व्हरून प्रतिश्ठ करता ती म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वामी त्या टायमार वेद वेदांक इतिहास पुराण मीमांस न्यायशास्त्र यज्ञ मंत्रतंत्र पुरा नच मध्व समो गुरु म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार मध्वाचार्य म्हणून कोणी गुरु ना ती म्हणून त्या प्रकारार तांगेलें वर्णन केलेलें आसा आनी तांणी दोन्ही दाखयलें तत्वशास्त्र आनी तंत्रशास्त्र तत्ववाद दाखोवन कशी एक प्रकारार सिद्धांत घेवन आमी जीवन करता म्हूण सांगलें आनी ते कशी एप्लिकेशन करचें तांणी ते तंत्रशास्त्र दाखोवन दाखयलेलें आसा आनी तांणी ते बरयलेलें तंत्रसार संग्रह म्हूण तांणी बरयलेलें ते ग्रंथ ते आजिकय पुरा वैष्णव परंपरेंत देवपूजा होम हवन प्रतिमा देवस्थान कशी बांदूचे प्राण प्रतिष्ठ कशी करचे पुनर्प्राण प्रतिष्ठ कशी करचे संप्रोक्षण तत्वन्यास आनी बाकी पुरा कसन त्या पुरा करची विधी आसा त्या पुरा तांणी तांगेलें तंत्रसार संग्रहांत दाखोवन दिलेलें आसा आनी आजिकय पुरा वैष्णव परंपरांत तांणी बरयलेले लेखारी ते पुजाचे विधी जाता आसा आनी ते अष्टमठ आनी मध्वाचार्य पुरा संप्रदायांत आयिल्ले ते लास्ट 800 इयर्स देखून 800 वर्स देखून त्या प्रकारारी विधीपूर्वक पुरा देवाल पूज जाता आसता ह्या समयारी तांकां तांणी ब्रह्मसूत्र बरयलेलें आशिल्लें न्हय तांकां दिसता की ह्याचें भाष्य व्हरून बद्रिका आश्रमा वचून देवाक वेदव्यास आपास दाखोवका म्हूण आनी ह्या टायम तांणी सत्यतीर्थ उपेंद्र तीर्थ आनी तांगेलें 35 जावन संन्यासी दीक्षा जाल्लेले तांगेले शिष्य आशिल्लीं तांकां पुरा जना घेवन म्हळ्यार कितले भव्य आसा पुरो ह्या पुरा व्हड स्वामी पुरा तांणी ओट्टू मेळून बद्रिका आश्रमांत आपास बात सरता ती आनी 2 सान काणी आमी पळयले लास्ट टायम
तांणी वताना सुरे तांकां महाराष्ट्रांत देवगिरींत एक राय मेळटा महादेव कशी त्या प्रकारार ताका बाद दिता जाल्यार तांणी मुखारसून वता ती. आनी आमी आनीक एक काणी पळयलेले खंय खंय तांकां अल्लाउद्दीन खिलजी तांकां त्या सायड कोणाक त्या टायमार विंगड कोणाक तांगेल राज्य येवचें सोण आशिल्लो जाल्यार मध्वाचार्यांनी शिष्य ते सगळे गंगा तीरार तांणी उदका देखून चमकून वचून थंय येवन पावता ती. आनी खिलजीक भारी शॉक जाता की मध्वाचार्य स्वामी तांकां पर्शियन लँग्वेजान त्या टायमार तांगेल ती भाशा आशिल्ली तांकां उलोवन तांकां दाखयता ती कशी देवाल महिमा म्हणून. त्या टायमार तांकां भारी चांग रुपार स्वागत करून मात तांगेले मध्वाचार्य स्वामी मेन ध्येय आशिल्लो की तांकां बद्री पावक आशिल्लें ताका तांणी मुखारसून वता आसा ती म्हणून. आज आमी मध्वाचार्य स्वामीन वना वताना तांगेल वयरी 3 पंथा अटॅक जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ते चोर डाकू आनी आसतात पळय तांणी 3 टायम अटॅक करतात आनी 3 टायम अटॅक करतना त्या मध्वाचार्य स्वामीन अद्भुत जावन तांगेली लिली दाखयलेली आसा आनी तांतू देखून आमी कसन शिकयत म्हूण आमी पळोवया. सुरे पंथाक मध्वाचार्य स्वाम्यांक अटॅक करतना मस्त सकड एक जन दाख घेवन येतात म्हळ्यार तांगेल्या कसन आसल्यार ते लुटचॅक म्हणटात पळय त्या प्रकारार तांणी पुराजन येतात की आनी तुमकां मान सोडटली म्हणून. मध्वाचार्य स्वामी तांगेल पुरा शिष्या सांगतात की तुमगेल कसन शाल आस पळय ते म्हाका दिया ती म्हणून. आनी ते पुरा शाल मेळ न्हू तांणी एक बॉल सी करतात ते आतां दवरून ते बांदून आनी ते बॉल तांणी एक दिक्यान उडोवन सोडतात ते. त्या बॉल आपळयल्यार पुरा ते कोण ते चोर आशिल्ली पळय थंय तांकां ते भांगराच व्हड बॉल सी दिसता ते आनी तांणी भितरी लढाई करून घेतात ते घेवचे खातीर आनी एकल्याक मारता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कशी कुरुक्षेत्रांत एक पंथ अर्जुनान संशप्तका ते सैन्या वटूक लढाई करताना सम्मोहन अस्त्र म्हणून मारलेलें ते सम्मोहन अस्त्र मारले सिद्धाकाची ते सैन्यांक पुरा जन तांगेले येता कृष्ण आनी अर्जुन दिसला म्हणके जातके आनी तांणी एकल्याक मारून घेतात. सो त्या प्रकार मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेल ती एक शक्ती दाखयल प्रदर्शन केल्लें आनी आमकां ह्या एक शिकूं मेळटा की कशी ते चोरान पुरा ते लोभांत येवन एकल्या मारून घेतले म्हणून. म्हळ्यार लोभांत कोण ते केन्ना पडटा ती तेन्ना कश्ट जाता म्हणून ह्या एक लिलेंतू आमी शिकयत म्हूण पळयत. दोनीच एक दृश्टांत तशें आसा. एक पंथा आनीक पंथा तांणी वनान चमकून वतानाची आनीक 100 कटल्यान चड आपास भारी एक भिवचीत आसलें असुरा म्हणके गट्टी तांणी तलवारांनी घेवन मुखारसून येतात के म्हळ्यार जीश मारच्याक म्हणटात पळय त्या प्रकारार येतात ती धांवन मुखारून. मध्वाचार्य स्वामी पळयलें दिसता तांणी सांगतात की कोणाक संन्यासी पळोवन तांगेले शिष्य आसत पळय कोणाक कांय भंय ना तांणी मुखारसून येया ती म्हूण म्हाका सांगतात ते. तेन्ना तांणी तशी उतर उरलेली दिसता. उपेंद्र तीर्थ स्वामी मुखारसून येतात ते. उपेंद्र तीर्थ स्वामी म्हळ्यार तांगेले नेचर निजान मोवाळ आशिल्लें सॉफ्ट नेचर्ड आशिल्लें म्हळ्यार अशी लढाई आनी वतल तांगेलें व्यक्तित्व न्हय जाल्यार ह्या समयार मध्वाचार्य स्वाम्यान तशी सांगली दिसता तांणी मुखारसून येतात ते. मध्वाचार्य स्वामी तांगेले खांद्यार स्पर्श करतात ते शापळ सिताक तांगेले खांद्यार स्पर्श केले दिसता. एक प्रकारान तूं उपेंद्र तीर्थ स्वाम्याक एक शक्ती येता म्हळ्यार कशी एक वाघान घर म्हळ्यार ते एक आवाज रोर म्हणटात पळय वाघान आवाज केल्या म्हणके उपेंद्र तीर्थ स्वामी आवाज करचे सुरू करतात ते आनी तांणी उडकी मारून वाघा म्हणके उडकी मारून ते पुरा कोण ते चोर आसत पळय तांगेले मध्य वचून राबतात की आनी एकल्याला हातांत दाखोवन तलवार काण घेतात के आनी तलवार काण अशी दाखयलेली पेट्टाक भिवन पुरा जन धांवन वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कोणाक मार्क आवय पण उपेंद्र तीर्थ स्वाम्याल ती शक्ती पळोवन आनी तांणी केलेलो तो घट्टी गरजना म्हणटात पळय घट्टी रोर केलेलो आवाजान मात्रानची पुरा जन धांवन वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार अंतू नारायण पंडिताचार्यान सांगिल्लें आसा की हांतू आमी एक शिकयत की उपेंद्र तीर्थ स्वामी म्हळ्यार तांगेले ते शक्ती खातीर तांगेले तशें कांय यश नाशिल्लें जाल्यार ह्या समयार हांतू एक शिकयत म्हळ्यार गुरूल आशिर्वाद आसल्यार कोण जाल्यार असाध्य आशिल्ली वस्तू कोण दाखयत म्हूण हांतू एक शिकची तशी मेळटा म्हूण आमी हे सुमध्व विजय हांतू वर्णन केलेलें आसा. हनुमंतान अशी एक पंथ रामायणान तशी केलेली की रावणाल दोग जन पूत आशिल्ले सुरांतक आनी त्रिशिरस म्हणून तेन्ना तांगेले हाता दोखून तांगेल्या तलवार घेवन हनुमंतान तांकां भिवून धांवडयलेलें म्हूण तशी तो हनुमंतूची आतां मध्वाचार्य जावन आयिल्लो आसा.
त्या प्रकारात ताका भिवून धांवडेले म्हणून आमी पळयत. आणि आनीक एक विषय सुमध्व विजयान सांगिल्लो आसा की त्या टायमार आमी लास्ट टाइम थोडे डिस्कस केलेले, आज चिके आनीक थोडे डिटेलान डिस्कस करूया की त्या टायमार अद्वैतवाद म्हूण त्या पुरा कडेन इंडियान स्प्रेड जालेले. आणि त्या अद्वैतवादांतू एक व्हड विषय म्हळ्यार कसो म्हळ्यार तांणी सांगचे आशिल्लें प्रपंच मिथ्या म्हणून, म्हळ्यार हें जग पुरा मिथ्या म्हणून तांणी सांगचे आशिल्लें. ते प्रपंच मिथ्या म्हणून पुरा कडेन सांगचें म्हळ्यार आमी केन्ना ते प्रपंच मिथ्या देखून भायर पडल्यार आमी ब्रह्मन, आमी देव आणि आमी देवाल भितर लीन जावन आमी देव म्हणून त्या प्रकारार तांणी अनुवाद करून शास्त्राचे ते पुरा कडेन सांगता आशिल्लीं. तें कशें की एक समनातील त्या वर्णन काडच्या खातीर तांगेले शब्द यूज केले. कशी आतां उपेंद्र तीर्थ स्वाम्यान तांगेले तलवार घेवन तांकां भिवयलें, तशी हे अद्वैतवादी जेन्ना प्रपंच मिथ्या म्हणून तांगेले ते शब्द आशिल्ले पळय, त्यांचे शब्द घेवन मध्वाचार्यान स्वाम्यान एक ग्रंथ बरयलें प्रपंच मिथ्या अनुमान खंडनम म्हणून. म्हळ्यार तांतूं बरयलेलें ते कशी ते समने म्हणून मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेले शब्द यूज करून ताचेर ग्रंथ बरयलें आणि कशी तांगेले ते तत्ववादाचे भक्ती छोड म्हणून ते दाखयलें. तांणी केन्नाय सांगचें आशिल्लें शंकराचार्यान ते अद्वैतवादांतू विमत्तम मिथ्या दृश्यात म्हणून, म्हळ्यार हें जग फट्टीची म्हणून. म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें की की कशी एक प्रकारार काळखांतू एक दोर एक आपल्यार आमकां कशी दिसच्या पुरो की तो सरप म्हणून ते प्रपंच मिथ्या म्हणून. जाल्यार मध्वाचार्य स्वामीन सांगलें वय तो स्वरप न्हय, जाल्यार ती दोरी आसा म्हळ्यार ती खंडीत न्हय, म्हळ्यार प्रपंचाची शक्ती आसा ती देवाली शक्ती ती, आणि ते फट्टी न्हय ती देवाली शक्ती, हे भौतिक जगतांतू शक्ती म्हणून त्या प्रकारार तांणी त्या अद्वैतवादाचें खंडन केलेलें तांगेले शब्द यूज करून म्हणून. आणि अद्वैतवादांत एक थोडे कसं सांगचें म्हळ्यार हे नामस्मरण विग्रह इत्यादी पूजन करचें ते खाली एक साधन म्हणून. तुमकां केन्ना देवाल विशय कळटा तेन्ना ती मुर्ती नामस्मरण कांय जावं का म्हणून ना, आमीची देव म्हणून आमकां कळटा म्हणून. सो एक प्रकारान आमी पळयत कशी कशी एक प्रकार यावन मुसलमान जनान त्या टायमार विग्रह भेतून घालेले फिजिकली, तशी हे अद्वैतवादांतू एक प्रकार तांणी सिद्धांता रुपार विग्रह भेतीत आशिल्ली, म्हळ्यार विग्रह पुजाचे ताचे महत्व काण. सो त्या प्रकारार मध्वाचार्य स्वाम्यान त्या अद्वैतवादाक ते सिद्धांत रुपारी तांणी सांगिल्लें ते रॉंग म्हणून ते एक प्रकार द्वैतवाद आणि भक्तीचे संस्कृती अपास संस्थापन केल्लें म्हणून ते आमी एक शिक्षीत अशें सांगता. तिनी विशय मुखार सुनू वताना मध्वाचार्य स्वामी अपास तांणी मना वता आसतना अपास एक जाग्यार घट्टी मुट्टी अपास एक चोर येतात की तांकां धरचेक. हे समयार मध्वाचार्य स्वामी कशें करतात म्हळ्यार तांगेली अपास शक्ती यूज करून व्हड फातोरसी जातात की तांणी पुरा जन तांणी आनी तांगेले शिष्य आनी व्हड फातोरसी जावन ते कोण चोर आशिल्ले पळय तांगे लागीं आयल्या म्हणके जाता की रोल करून तो फातोर ते पळयल सिद्धाक ते चोरांक कळटा की हानी साधारण व्यक्ती न्हय, हानी अद्भुत जन म्हणून. आनी ते चोर आशिल्ले पळय तांणी पुरा मध्वाचार्य स्वाम्याले शरणा येता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तांकां कळटा तांगेल्या चोराल्या पुरो शस्त्र आशिल्लें, जाल्यार तांकां कळटा आनी विद्वान जान आशिल्लें दिव्य शक्ती आशिल्ली संन्यासी आनी पुरा. आनी तांकां सांगिल्लें आसा सुमध्व विजयांतू तांकां कळटा की शस्त्राकिना चड बल शास्त्रांत आसा म्हणून तांकां कळटा म्हणून तशें सांगिल्लें आसा. सो आमी पळयता की 3 प्रकारा चोरांक मेळ्ळीं ती, जाल्यार ते विंगड दोग जन ग्रुप आशिल्ले पळय तांणी मध्वाचार्याल शरणा येना ती. हे ग्रुप चोराले तांणी मध्वाचार्याले शरणा येता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी हांगेलें कसं क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें ना, तांगेलें कांय क्वॉलिफिकेशन ना आशिल्लें की तांकां मध्वाचार्याल शरण प्राप्त जावन तांगेले आशिर्वाद मेळचे तशी. जाल्यार मध्वाचार्य स्वामी हांतू पळयत आमी की तांगेले मनांत एक कसं की एक इंट्रस्ट आशिल्लें आनी ते शरणागती भाव आयलो. तांणी खंय की मध्वाचार्य स्वाम्याक आनी तांगेले शिष्या पळोवन तांकां मनांत कसं की आयलें की हांणी दिव्य जावन आशिल्ले जन हांगेले कसं की सिकूका हांगेले शरण येवका म्हणून. ती भावन मात्र आशिल्ली निमित्ताची, मध्वाचार्य स्वाम्यान तांकां शरण दिवन आशिर्वाद दिल्लो म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार आमी पळयता. आमी प्रभुपाद स्वाम्याल चरित्रांत पळयल्यार तांणी अमेरिका गेलेले तेन्ना ते कोण तांणी ते पुरो यंग चेडू मेळिल्ली हिपीज म्हणून पळय
तांगेल कसने क्वालिफिकेशन ना आशिल्लें जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्याक तांणी पळयल सिताक तांकां कशें की दिसलें की कोण की हो एकदम ओल्ड पर्सन इंडिया देखून आयला जाल्यार ताण सांगची कशें की सम आस आनी कशें की चांग आस म्हूण तांणी शरण आयलें आनी ऑल्दो एक भौतीक आमगेल दोळ्या लेकार पळयल्यार तांणी फॉरेनर्स तांकी भारतांत संस्कृती कांय गोतना जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान ताजेर कांय भेदभाव करनी आनी खंयचे कंट्रीन तुवें मुखार सून गेल्यार खंयचे जाती असो खंयचे वर्ग असो तांणी कसलेय भेदभाव करनी तांणी इतलें पळयलें की आमी पुरा जन कृष्णाले भागच एक प्रकार ममैव अंश जीवलोके आमी देवाले अंश आनी देवाल सेव करचे कोणाक थोडे वय इच्छा असल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान एक सिस्टम क्रिएट करून दिलें कोण तांणी तांतूं मुखार सून वचचेत सो हें आमकां ह्या इन्सिडेंटा देखून शिक्षीत अशें आसा मुखार सून थंय वना देखून वताना व्हड एक वाग येता खंय आनी व्हड एक वाग येवन सत्य स्वाम्याले आंगार उडची तशी तो लागीं येता म्हूण सांगिल्लें आसा व्हड वाग येवन आनी सत्य स्वाम्याले तें पुजेचें कर्ड आशिल्लें खंय ते लागीं येतानाची मध्वाचार्य स्वामी तांगेली मुश्टी घेवन ताका त्या वाघाक मात्यार एक पंत फिस्टान म्हणटात पळय बॉक्स करून सोडतात तांकां गट्टी एक मान सोडतात ते लागले दिसता तो वाघ थंय देखून धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा न्ही जेवन त्या वाघान लागीं येताना बाकी पुरा शिष्यांक दिसता की हो आतां खंडीत सत्य स्वाम्याक कसलें जत्तलें म्हूण जाल्यार मध्वाचार्य आनी स्वाम्यान ते स्प्लिट सेकंड भितर मुखार येवन त्या वाघाक बॉक्स करून सोडलें आनी तो वाघ धांवन गेलो तेन्ना पुरा जन शिष्यांक दिसता खंय की आमी कसं एक नमुने पुण्य करून अशें पुरो की आमकां मध्वाचार्य स्वाम्याक तसो गुरू मेळ्ळो म्हूण तांकां पुरा जना मना दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हातूंत सुमध्व विजयांत वर्णन येता कशी झड भरताक मारू येताना महाकाळीन रक्षण केलें तागेलें तें पुरा तें चोरा देखून तशी तांकां मना येता खंय मध्वाचार्य स्वाम्यान आमकां रक्षण केल्लें म्हूण आनी हातूं कसं शिक्षीत अशें आसा हातूं वर्णन येता सत्यतीर्थ स्वाम्याक आमी एक लेकार पळयत की तांणी भारी एक सात्वीक जावन आशिल्लें म्हूण तांकां सत्याक आनी तांगेली हाता पुजा कर्ण आशिल्लो म्हळ्यार तांकां आध्यात्मीक विशयांत रुची आसा धर्मार चोलका म्हूण मन आसा म्हूण ताका नारायण पंडिताचार्यान हातूं कसं एक वर्णनांत सांगचें आसा की कशी केन्ना आमकां सत्य आनी धर्मांत विश्वास आसून आमी मुखार सून येता ती तेन्ना मध्वाचार्य मुख्य प्राण जावन केन्ना आमी धर्मा खातीर वता ती तांणी आमगेलें खंडिता रक्षण करता ती म्हणून हें तांतूं शिक्षीत अशें आसा सो आमी हें एक तीन मध्वाचार्य स्वाम्यान विशेष जावन आशिल्लें लिला वना देखून वताना आनी तांतूं कसून शिकयता म्हूण पळयल्लें आसा आनी एक 2-4 लीला आज पळोवया 745 750 ते कंटिन्यू करूया आतां न्ही बद्रिक आश्रमा वता आसा ती आनी ह्या पंत आपा आसा बद्री वचून पावता ती आनी वेदव्यास देवाल दर्शन घेता म्हूण सांगिल्लें आसा वेदव्यास देवाल दर्शन घेतलें सिता तांणी ह्या पंत ब्रह्मसूत्र भाष्य बरयलेलें लास्ट टायम तांणी गीता भाष्य दिलेलें ह्या पंत ब्रह्मसूत्र भाष्य बरयलेलें तांणी वेदव्यास देवाक दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी एक हें विशेष पळयलें म्हळ्यार हें ब्रह्मसूत्र भाष्य तांणी सूर्य आपास बद्री विशालाक ओर्न अर्पण करता ती आनी वेदव्यासाक अर्पण करता ती सो ब्रह्मसूत्र कोण बरयलां ताजे वयर भाष्य बरोवन कोण बरयलां तांकां ओर्न मध्वाचार्य स्वाम्यान दिलां आनी बद्री विशाल म्हणून वेदव्यासान कोणाल खातीर तें बरयलें ब्रह्मसूत्र भाष्य तांकांय मध्वाचार्य वचून ते दिता ती एक भारी एक अलौकीक जावन एक हें दिव्य घटना म्हूण आमी पळयत एक प्रकार कशी हें जाल्लां म्हूण आनी थंय वतरी मध्वाचार्य स्वाम्यांक भारी एक आनंदार तांणी बद्रीक आश्रमांत वेदव्यास देवालें आनी बद्री नारायणा उठून राबता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांकां थंय देखून आपास येवचें मन जायना म्हळ्यार तांगेली प्रितीचें कोणाल खातीर तांणी ते अवतार घेतिल्लो तांगेल संगांतू आसतना तांकां पुरा रुपांत तृप्त जावन आशिल्लीं तांणी तांकां वच्चें आशिना म्हूण सांगिल्लें आसा कित्याक की आमी पळयत आनी थंय गंगा तीर आसा केन्नाय एक व्हड सांगिल्लें आसा वैष्णव जना खातीर देव आनी गंगा हे एक 2 व्हड विशय म्हणून हे दोन दिव्य जावन आशिल्लें सोड मध्वाचार्य येवच्याक मनना म्हूण जाल्यार वेदव्यास देवाक आनी बद्री विशाल बद्री नारायणाक दोग जाणांक
अशी मनांत आशिल्लें की मध्वाचार्यान आपास वचून आनीकय धर्माच प्रचार करका म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना तांणी तांकां मध्वाचार्य स्वाम्याक वेदव्यास देव आनी बद्रीनारायण दोग जण आशीर्वाद दितात ते. तांणी सांगतात की तुका गंगे वयर प्रीती आसा न्हय, आमी अशी आशीर्वाद दितात की खंय तूं मुखारसून केन्नाय खंय स्नान केल्यार तूं स्नान करचे उदकान तूं गंगे उद्भव जावन गंगा स्नान केल्या म्हणके जातलें परिणाम म्हूण सांगिल्लें आसा. तसले एक आशीर्वाद दितात ह्या समयार वेदव्यास देव आनी बद्रीनारायण. आनी दोन्ही आशीर्वाद तांकां कसं दितात म्हळ्यार तांकां 8 शालिग्राम शिला दितात खंय आनी सांगतात की व्यास मुष्टी म्हणून ते 8 शालिग्राम शिला दितात आनी सांगतात की हाक पूज केल्यार हे शालिग्राम शिलाक मक्का आनी बद्रीनारायणा पूज केल्या म्हणकेची म्हणून. आनी लक्ष्मी देवी वय आसा तूं ताजी चिन्हय आसा तूं म्हूण त्या 8 शालिग्राम शिला दिल्लें आसा. सो खंय तूं आसल्यार मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की गंगे तुगेलो ओट्टू आसा आनी आमी दोग जण वय तुगेलो ओट्टू आसा ती. तूं मुखारसून वचून धर्मा प्रचार करी, आमी तुगेलो ओट्टू आसा ती. तो आमगेल दोग जणांक तूं केन्नाय आमी दूर ना ती म्हूण वेदव्यास देव मध्वाचार्य स्वाम्यांक तशें आशीर्वाद दिता. त्या 8 शालिग्राम आजी आसा ती अशें सांगिल्लें आसा की तांतुलें एक उडुपींत आसा, 5 सुब्रमण्यात आसा, एक सौदे मठांत आसा, एक उत्तरादी मठांत आसा. सो आनीकय त्या परंपरेंत पूज जाता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. मध्वाचार्य स्वाम्यान 28 जण संन्यासीक दीक्षा दिल्लें आसा. अष्टमठासून विंगड 20 जणांक सुब्रमण्य मठांत आशिल्लें ताका ते नरसिंह संपुष्ट म्हूण सांगतात. कर्ंड मध्वाचार्य स्वाम्यान तांतू शालिग्राम दवरचे आशिल्ले ते आमी ते बॉक्स दिसता आसता नरसिंह संपुट म्हणचे तांतू ते शालिग्राम शील आशिल्ले म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांतू मुखार सोन सांगता ती मध्वाचार्य स्वामी आनीक वेदव्यास देव आनीक सांगता की ब्रह्मसूत्र भाष्य कशी बरयलें तुमी जाल्यारीची महाभारता वैरी कसनपुणी बरोवका म्हूण सांगतात की मध्वाचार्य स्वाम्याक. कसं जाल्यार की हांव तें बरयलेलें कलियुगा जना खातीरची जाल्यार तांतूय मस्त सकट ताजे अर्थ काण विंगड विंगड ताजे अनुवाद जाल्लो आसा म्हूण वेदव्यास देव मध्वाचार्य सांगतात की तूं ताजेर कसं एक बरोवका. मध्वाचार्य सांगता ती कशी जनाक ते समकोळका म्हूण. वेदव्यास देव सांगता की हांव महाभारतांत आशिल्लो, हांव कृष्ण वेदव्यास आनी परशुराम जावन महाभारतांत आशिल्लो आनी तूं भीम जावन आशिल्लो आनी हनुमंत जावन आशिल्लो. सो तूं महाभारत पळयलां, हांव महाभारतांत कसं जाल्ला आमी यथार्थ रुपार पळयलें आसा. ताका तूं कसं गोत्त आसा म्हळ्यार एज इट इज गोत्त आसा तुका कसं जाल्लें. सो तूं सांगल्यार जनाक पुराय जनाक मना वतलें म्हूण. तशींच आमी प्रभुपाद स्वाम्यान पळयत तांणी तांगेल भगवत गीता प्रचार केलेलो पळय. तांणी तांगेल भगवत गीताचें नांव भगवत गीता एज इट इज म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार भगवत गीता यथार्थ रुपारीची म्हूण. कसं जाल्यार की भगवत गीता आनी मध्वाचार्य स्वाम्यान कशें तात्पर्य करचें म्हळ्यार भक्तीची ओड म्हूण ताज्यो विशय ओडू. आतां भगवत गीतान देव कसं सांगता 18 अध्यायांत सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोस्मी दृढम इति ततो वक्ष्यामि ते हितम म्हूण. म्हळ्यार देव अर्जुनाक सांगता की सर्व गुह्यतमं पुरा कशी एक सिक्रेट अर्जुना हांव तुका सांगता म्हूण आयक. शृणु मे परमं वचः हांव कसं सांगता तें आयक म्हूण. कसं न्हय इष्टसी मे दृढम इति तूं मेगेल भारी प्रितीचो म्हूण अर्जुनाक सांगता. म्हळ्यार देव एक व्यक्ती आनी सगुण जावन आशिल्लो आनी तो अर्जुनाक भक्ती खातीर सांगता आसा. आनी कसं सांगता देव तथो वक्ष्यामि ते हितम तुगेल चांगा खातीर हांव सांगिल्लें हें अर्जुना. म्हळ्यार भगवत गीतात सगळे बेसीस तुमी पळयल्यार भक्ती आनी देवाल भक्तालें आनी देवाल मध्ये आशिल्ले ते भक्ती भावाचे प्रिती विशय जाल्यार त्या टायमार प्रभुपाद स्वामी कितली आजीकय आसा भगवत गीता कितली विंगड 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 नमुने भगवत गीता आसा. तांतू तो कोण तो ऑथर आसा पळय ते भगवत गीताचे तागेलें कसं की विंगड अर्थ काण घेता. जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्याक कळटा की हाजी यथार्थ रुपारी तांणी बरोवका म्हणून. आनी ते यथार्थ रुपार बरयलेली भगवत गीता हाजी
क्रोरकटल्यान जनान ताची लाभ घेतील असं आणि प्रभुपाद स्वाम्यान कशी मध्वाचार्याल मनान तशिल्लें की भक्ती तें प्रतिष्ठा जावका त्या प्रकार तांणी ते भगवद्गीता ऍज इट इज दोकोनूची ते स्थापन केली की ह्या भगवद्गीताचे मेन मेसेज कसे ने इष्टोस्मी दृढमिती तथो वक्ष्यामि ते हितम म्हणजे त्या भगवद्गीताचे मेसेज तू त्या भक्तान आणि भक्तीचे तो वैभव भगवद्गीता दोकून कळटा म्हणून सांगिल्लें आसा आणि वेदव्यासू देव मध्वाचार्याक आनीक एक सांगता की कशी दुर्योधनाक तू भीम जावन तागेली जांग भेतून काडलेली मारून काडू तशी हे कलियुगान तू हे अद्वैतवादाची हे मिथ्या ज्ञान जावन आशिल्लें पळय तें तू मार न्हू तें धर्मात संस्थापन करका म्हणून सांगिल्लें आसा ताका मध्वाचार्याल विंगड एक नाव आसके तांकां अभिनव वेदव्यास म्हणून सांगता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आणि हे अभिनव वेदव्यास म्हणून सांगिल्लें आसा आणि तांणी मुखारसून वेदव्यास देवान तांकां सांगिल्लें म्हणके तांणी महाभारत तत्पर्य निर्णय म्हणून ग्रंथ बरयता ती कशी वेदव्यास देवाल पुरा कशी होड बरयलेलें तांगेली काव्य महाभारताची तशी मध्वाचार्य स्वाम्यालें हे महाभारत तात्पर्य निर्णय म्हणून बरयलेलें त्यावेळी 32 तांतू 32 चॅप्टर्स आसा ती त्यावेळी तांगेली पुरा कशी होड ग्रंथ म्हणून सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारारी आमी हे सान रुपारी दिव्य लीला अपास दोन्ही पंथा बद्रिका आश्रमात आनी गेलेले तेन्ना कसन जाल्लें म्हणून आमी महत्वाचे कसन जाल्लें ते लिलाचे आमी आयकून घेतिल्ले आसा आता मुखार सोन एक 5-10 मिनिट आसा 7:50 एंड करूंक ट्राय करता 5-10 मिनिटां तू आनीक एक कसं देवा लील आसा त्या पळोवया मध्वाचार्य स्वामी सो त्या प्रकार तांणी मध्वाचार्य स्वामी अपास बद्रिका आश्रमांत वेदव्यास देवान आणि बद्री नारायणान तांकां बद्री विशालान सांगल्या म्हणके धर्म प्रचारा खातीर तांणी अपास बद्री दोकून येतात अपास येताना एक कडेन अपास तांकां येवची नातील तसले एक जागे दोकून तांकां येवक म्हळ्यार खंय वाट ना ते मध्यें होड न्हंय येता मुखारसून वचचें जायना मध्वाचार्य स्वामी चमकून ते न्हंय दांटून न्हंयचे वयर दोकूनच चमकून वचून त्या विंगड राज्य येवन पावता ती थंयची सैनीक आनी रायाक भारी आश्चर्य जाता की हो कोण आबा दिव्य व्यक्ती अशी चमकून आयला मू आनी मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की मेगेल शिष्य जेन्ना त्या सायड आसा ती तुमी दोणी पेटोवन तांकां घेवन हाडका म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तांतू मध्वविजयान तूं दाखयलेलें आसा कशी एक प्रकारारी तांकां ते शिष्य जनांक कितलें स्वल्प समया खातीर असो जाल्यार तांकां मध्वाचार्या दोकून दूर राबून तांणी कसन एक तांकां एक पिडा जाता म्हणजे तांकां एक दुःख जाता म्हणजे ते गुरू आनी ते शिष्यां मध्य आशिल्ली प्रिती त्या सुमध्व विजयांत आमी पळयत ह्या घटनेन तूं स्वल्प क्षणा खातीर स्वल्प समया खातीर मात तांणी विंगड आसता ती जाल्यार तांकां ते म्हणटात पळय मस्त व्हड समयशी दिसता आनी तांणी अपास मेळटा ती म्हणून सांगिल्लें आसा मागीर मध्वाचार्य स्वामी आता भारी एक पुरा एक मना खुशी जाता असेल पुरा एक लील आसा ती मध्वाचार्य स्वामी थंय दोकून हस्तिनापुरा वतात खंय म्हळ्यार तांणी भीम जावन थंय आशिल्ली न्हू फुडें आनी थंय वचून आनी आतां तांकां पुरा भीम जावन तांकां तिन्नी देवाल आशिर्वाद मेळिल्लो आसा वेदव्यासाले कृष्णाले आनी परशुरामाले तशींच आनी तांणी युधिष्ठीर महाराजाल सेवा केलेलो आसा सो त्या प्रकार त्या महाभारता विशय पुरा तांगेले शिष्या सांगून तांणी हस्तिनापुरा येतात खंय आनी एक स्थळार व्हरतात खंय ते यज्ञ मंटपान तूं खंय ते युधिष्ठीर रायाल टायमार ते अश्वमेध यज्ञ जालें पळय त्या स्थळार घेवन वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आनी त्या समयारी ते अश्वमेध जाल्ले स्थळारी तांणी त्या टायमाचे चातुर्मास व्रत तांणी थंय पालन करतात तांणी 4 म्हयने थंय राबतात ती म्हणून सांगिल्लें आसा त्या जाग्यार दोकून गंगेची की धूर आशिल्ली खंय जाल्यार मध्वाचार्य स्वाम्यान थंय खंय चातुर्मास व्रत करतात तांणी हस्तिनापुरा लागीं थंय गंग उद्भव जावन थंय येता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या टायमार आनी त्या एरियान तुलो एक लोकल विद्वान आशिल्लो खंय तो येवन सांगता की कशी तुमी ह्या पुरा ब्रह्मसूत्र भाष्य गीता भाष्य बरयलेलें आसा तशींच उपनिषदाक वय कसन अर्थ काण बरयलेलो आसा तुमी उपनिषदाच वय कसन एक तात्पर्य बरोवका म्हणून सांगिल्लें आसा सो कसले की ते अद्वैतवादा निमित्त उपनिषदाचे मिनींग आसा तांतूय तांणी कसन की एक ट्विस्ट केलेलें आसा ते तुमी सम करका म्हणून तांतू त्या विद्वानान सांगिल्लें कारी मध्वाचार्य स्वामी चातुर्मासा वडारी
10 उपनिषदा वैरी तांणी अर्थ बरयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांतू तांगेलें भारी एक तांकां भारी एक प्रितीचें आशिल्लें ऐत्रेय उपनिषद म्हणून तांणी ताजे वैरी मस्त सकड तांणी ताजें प्रवचन दिवचें आशिल्लें ऐत्रेय उपनिषदा वैरी आनी ह्या पुरा उपनिषद वै तांणी बरयलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते तो विद्वान आशिल्ले तांणी सांगिल्लें आसा की तांकां इतली भारी खुशी जाता की तांणी सांगिल्लें मध्वाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें तांणी त्या उपनिषदा वयर तात्पर्य बरोवन ते दिल्लें म्हूण आनी तांणी मध्वाचार्य स्वामी सांगता आशिल्लीं की हांव विद्वान जावन इतले काळ देखून ते उपनिषद बरयत आशिल्लें जाल्यार म्हाका ताजे अर्थ कशें की एक कन्फ्युजन जाता आशिल्लें जाल्यार तुमगेले ते वाक्य विवेकान तुमगेली इतली शक्ती आसा की आत्ता म्हाका ताजे अर्थ कसो न्हय म्हूण कळलेलें आसा म्हणून सो त्या प्रकारान आमी पळयत की कशी मध्वाचार्य स्वाम्यान विंगड विंगड ग्रंथाक आयच्या काळांत आमकां ताजे अर्थ करून घेतना मस्त सकळ वैष्णव परंपरांत आमकां तें सुलभ रितीन तें कळटा जाल्यार आमी पळयत त्या टायमार कसन की एक कन्फ्युजन आशिल्लें तें कशी ताजे अर्थ करून घेवचे म्हणून मध्वाचार्य स्वाम्यान ताजे ते अर्थ सम करून ते दिलेले तांगेले आशिर्वादान आज आमकां कशें की ताज्या भक्तिमय अर्थ काण घेवचे जाता म्हूण पळयत आनी ते गीता भाष्य गीता तात्पर्य निर्णय पळोवन ते विद्वानाक भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा कशी गीता उलयलेलें देव कृष्णान आनी आनीक एक रुपारी बरयलेलें वेदव्यासान तशींच हे गीता भाष्य आनी गीता तात्पर्य निर्णय हे मध्वाचार्य स्वाम्यान एक 2 गीता वैरीची तांणी तांगेलें एक भाष्य बरयलें म्हूण तांकां भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखार सोन पुरा परंपरेंत गौडीय वैष्णव परंपरेंत पळयल्यार बलदेव विद्याभूषण म्हूण आशिल्लीं स्वामी गौडीय परंपरांत तांतूची चैतन्य महाप्रभू लायनांतूची तांणी वै तत्ववाद आनी मध्वाचार्यान बरयलेलें पुरा ग्रंथ वाजिल्लें त्या टायमार तांणी राधा गोविंद देवान जयपुरांत पूज करतना थंयचे ते रमणानंदी म्हूण ते आशिल्लीं जन तांणी सांगतात की तूं तुगेलें परंपरा स्थापन म्हूण जेन्युन म्हूण दाखोवका जाल्यार ते भाष्य बरोवका म्हूण आनी मध्वाचार्य स्वाम्यान कशें अर्थ बरयलेलें त्या लेकारीची बलदेव विद्याभूषण तांणी गोविंद भाष्य बरयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते गोविंद भाष्य दवरलें सिता तांकां तो राधा गोविंद देव जयपुराचो तोच तांकां प्रत्यक्ष जावन तांकां आशिर्वाद दिता म्हूण सांगिल्लें आसा हे मिनींग आनी हे गोविंद भाष्या दोखूनच प्रभुपाद स्वामीन तांगेलें भगवत गीताचे अनुवाद बरयलेलो आसा तुम्ही भगवत गीता एज इट इज आज तुमगेले ग्रंथ असल्यार ते पुस्तक सूर जेतानाची प्रभुपाद स्वामी ते बुक डेडिकेट करतात पळय तांणी प्रभुपाद स्वामी हे बुक श्री बलदेव विद्याभूषणाक डेडिकेट करता ती तांगेले गोविंद भाष्या वैरी म्हूण ताकाची प्रभुपाद स्वामीन ते पुरो तांगेले अर्थ बरयलेलो आसा पळय भगवत गीतांत ते गोविंद भाष्या देखून एक पंत कोणाल मध्वाचार्याल विषय कोणाक गोत्तस पळय तांणी प्रभुपाद स्वामी भगवत गीता पळोवन सांगतात की तुम्ही बरयलेलें आसा पळय हें तुम्ही मध्वाचार्यान बरयलेलें कॉपी केलेलें दिसता अशें दिसता म्हूण म्हळ्यार सेम टू सेम पुरो तुम्ही बरयला म्हूण तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्याक कॉपी केलेलें म्हूण ते अशी कशें दिसना तांकां तांगेलें उतर आयकून तांकां भारी खुशी जाता की प्रभुपाद स्वाम्याक आनी ते कोण ते व्यक्तीन सांगिल्लें पळय की तुम्ही कॉपी केलेलें मध्वाचार्याल म्हणून तांणी सांगतात की हांव कशें तें भगवत गीता एज इट इज बरयलां तुमकां दिसता की हांवें तूं बरयलेलें पुरो अनुवाद आनी तें मिनींग दिलेलें प्रभुपाद मध्वाचार्य म्हणकेची जाल्यार मेगेलें जीवन सार्थक जाल्लें म्हूण प्रभुपाद स्वामी सांगतात की कसं जालें की मेगेलें जिवनाची ह्यांची की परंपरा जावन कसं तें ज्ञान येता पळय तें एज इट इज मुखार सुन वचुका आमगेल पर्सनल ओपिनियन दिवची न्हय आमकां आमगेल परंपरान कसं गुरून सांगून दिलेलें आसा पळय त्यांचे आमी मुखार सुन व्हरका ते गुरु शिश्य परंपरान तूं ताका प्रभुपाद स्वामीक भारी खुशी जाता की मध्वाचार्यान कसं अर्थ बरयलें त्या लेखारी मेगेल पुस्तकांत तुमकां दिसता म्हूण जाल्यार मेगेलें जीवन सार्थक जाल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा मुखार सुन तांणी कुरुक्षेत्रांत वता ती कुरुक्षेत्रांत वेल्सी एक जाग्यार तांणी तांगेले शिश्या सांगतात की हांगा खोंडी येती म्हूण आनी थंय खोंडील सितान तूं तो भिमाल गधा आसा पळय ते दिसता ते मध्वाचार्य स्वामी शिष्य आनी विंगड 50 जन येवन ते उखळू वतात तांकां ते उखळचे जायना म्हळ्यार साधारण म्हणटा पळयलें पळय एक ट्रेना कंपार्टमेंट कितलो व्हड आसता लोकल एक ट्रेनाचे आमी ट्रेन पळयलें तितलो व्हड आशिल्लो तो गधा म्हळ्यार आमी पळयता भीमसेन कितलो व्हड आशिल्लो त्या समयार म्हणून आनी मध्वाचार्य स्वामी ते व्हड गधाक कोणाक 50 जनाक ते उखळून भायर काडूं जायनी पळय तांणी एक हातान आरामेर उखळून दाखयता ती म्हूण सांगिल्लें सुलभ रितीन
सो त्या प्रकारार तांगेले ते भीमसेनाले तांणी स्वरूप म्हूण तांणी दाखयता ती म्हूण पळयत. आनी हे आमी आनीक एक पळयत आतां आर्किओलॉजी म्हूण व्हड सायन्स आसा की फुडेंच वस्तू खंडून काडून सोदुचे. मध्वाचार्य स्वामीन आर्किओलॉजी सायन्स तेन्ना इस्टॅब्लिश केला म्हूण दाखयत की ते पूर्ण आशिल्लो तो वस्तू तांकां काण दाखयलो म्हूण. आनी आनीक विशय म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की हे गदा म्हळ्यार अशी सामान्य जावन जनाक दिसची तशी न्ही म्हूण ते आपास पूर्ण ते आपास ते लुप्त जाता आजी काही कोणाक ते मेळ्ळी त्या क्षेत्रांत म्हूण. म्हळ्यार ते कुरुक्षेत्र युद्ध खंय जालें पळय थंय आशिल्लें जाल्यार आनीकय ते कोणाक मेळ्ळी म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्यान ते अशें आशिल्लें ते लुप्त जावका. लास्ट एक इन्सिडेंट उरलो न्हू आमी मध्वाचार्य स्वाम्याल भारी एक खुशी आयकुचें खुशी जावचें तसलें आनी तें आयकल मात्रान आमकां आशिर्वाद मेळटा तसली हें पुरा काणी आसा ती. लास्ट एक इन्सिडेंट सांगून स्टॉप करता. तांणी मुखारसून थंय कुरुक्षेत्र देखून बनारसा वता ती. ते बनारसा गेल्ले दिसता त्या समयार तो भाट एक व्हड अद्वैत जावन आशिल्लो विद्वान आशिल्लो इंद्रपुरी म्हूण. ते इंद्रपुरी आनी मध्वाचार्य स्वाम्यालें काशींतू व्हड वाद विवाद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी इंद्रपुरी वयनी तांगेले ओट्ट आशिल्ले तांगेले सहयोगी तांणी पुरा जन ओट्टू मेळून मध्वाचार्य स्वाम्याल ओट्ट ते डिबेट करता ती वाद विवाद करता ती शास्त्रा मिनिंगा वयर. आनी तांची पुरा जनाक पराजीत करून मध्वाचार्य स्वामी दिग्विजय जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार तांणी बनारस म्हळ्यार बनारस पळयल्यार केन्नाय एक वेदासाचें शास्त्राचें शिक्षीत आसलें तें व्हड स्थळ पुरातन काल समय देखून ताका तांणी बनारसा वय वचून त्या समयार ते कोण कोण व्हड विद्वान आशिल्ले तांकां पराजीत करून दिग्विजयी जाता ती मध्वाचार्य स्वामी दाखयता ती म्हूण. आनी आनीक एक खुशी जावचो विशय म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्याल ज्ञान कशें आशिल्लें जाल्यार त्या टायमार बनारस म्हळ्यार वेद आनी शास्त्रा खातीर तर फेमस आशिल्ल्यांची जाल्यार कुस्ती खातीरय मस्त फेमस आशिल्लें. सगळे भारतांत व्हड व्हड कुस्ती करतले जन आसत पळय ते बनारसा येता आशिल्लीं कौशल दाखोवचें तांगेलें. तसलें त्या समयार त्या टायमाचे दोन पुरापशी स्ट्रॉंग पॉवरफुल शक्तिमान आशिल्ले ते कुस्ती करतले जन मध्वाचार्य स्वामी येवन चॅलेंज करतात की आमी आयकलेलें आसा की तुमकां चांग कुस्ती येता म्हूण. तेन्ना मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की जायत हांव तुमगेलो कुस्ती करूं तयार आसा म्हूण. तांणी सांगतात की हांव म्हगेलो पाय तोकू दवरला खाली म्हगेलो बोट उखोवन दाखयात मागीर हांव तुमगेलो लढाई करता म्हूण. मध्वाचार्य स्वामीन अशी सांगिल्लें ते दोग जन कुस्ती करतले जनाक पळय तांकां दिसता की हे संन्यासी मध्वाचार्य विद्वान आसचे पुरो जाल्यार तागेली शक्ती वयर घमंडच दिसता आक्का आमी आतां शिकोवका म्हूण ते दोग जन भाव आशिल्लीं त्या टायमार ते कुस्ती करतले जन तांणी मध्वाचार्य स्वाम्याक आमकां चॅलेंज करता वय आनी त्या मागीर आमकां अपमान करचो तशी की पाय तोकू दवरला आनी सांगता ती की खाली एक बोट उखोवन दाखय लढाई करची न्ही खाली एक बोट उखोवन दाखया ती म्हूण. ते दोग जन सुरे एकलो वता काय आनी बोट उखोवचे ट्राय करता काय मध्वाचार्य स्वाम्याले उखलो जाता काय ट्राय करता काय जायना. मागीर दोग जन मेळून ओट्टू करतात काय दोग जन मेळून मध्वाचार्य स्वाम्याक पाय उखोवचे न्ही मध्वाचार्य स्वाम्याल तांकां एक बोट वय उखोवूं जायना म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मध्वाचार्य स्वामी हे सगळ्यांची म्हळ्यार हजारो कटल्या जना मध्ये हें एक प्रदर्शन जाता आसा आनी पुरा जन हें पळयता आसा ती. आनी मध्वाचार्य स्वाम्याक एक समारंभ करून ते कुस्ती कोण विन जातात पळय म्हळ्यार त्या टायमार चॅम्पियन कुस्ती करतलो त्या समारंभांत मध्वाचार्य स्वाम्याक अवॉर्ड दिता ती म्हूण की भारतांत पुरापशी स्ट्रॉंगेस्ट कुस्ती करतलो व्यक्ती मध्वाचार्य स्वामी म्हूण त्या वेळी अवॉर्ड म्हळ्यार कुस्ती चॅम्पियन म्हणून तांकां अवॉर्ड मेळटा बनारसांत. सो त्या प्रकारार मध्वाचार्य स्वाम्यान दिव्य जावन लिहिलें आसा. आतां मुखार तांणी नेक्स्ट टायम आमी पळोवया हे कार्तिक मासांत मध्वाचार्य स्वाम्यालें म्हळ्यार मस्त सगळ्यात सांगशीत आशिल्लो विशय आसा ताका शॉर्टकट घेयना हांव महत्वाचे विशय पुरा वर्णन करून हें दिव्य जावन अशें लिहिलां आमी पुरा जन आयकुया. मुखारसून तांणी ऋषिकेशा वचचें आसा ऋषिकेशा देखून आपास गोवा वचचें आसा केरळा येवचें आसा आनी थंय वतात तांणी ते एक भारी एक चांग तांगेले लिला करून दाखोवचें आसा आनी मस्त सकड दाखोवचें आसा. आनी हें एक ते कीर्तन करचें तांणी कशी ते एक संस्कृती त्या मागीर तांणी सूर केलेलें तांणी ते कीर्तन करचें म्हळ्यार आमी पळयलें कशी विद्वान आशिल्लीं तांणी कुस्तींत वय चॅम्पियन आशिल्लीं ती आनी संगीतांत वय तांणी भारी चांग आशिल्लीं ती. हे संगीतांत कशी चांग आशिल्लीं तांणी ते आमी नेक्स्ट टायम लिहिलें पळोवया. आनी ते संगीत शास्त्र वय तांणी बरयलेलें
तांतू आम्ही पळयता पुरंदरदास स्वामी पुरंदरदास हे हरिदास वर्य म्हणून त्यांची चैतन्य महाप्रभून वयता कीर्तनीय सदाहरी म्हणजे कीर्तन कोर्स ती पद्धती आस पळय त्या मागीर मध्वाचार्य स्वाम्यान सूर केले सो हे भारी दिव्य जावन आशिल्लें हे लिहिला आणि हे कार्तिक मासान तू मध्वाचार्य स्वाम्याले नेक्स्ट टाइम आम्ही कंक्लूड करूया आणि कार्तिक मासान तू दिव्य जावन आशिल्लें कृष्णाले कसन कसन आणि तांगेले भक्ताले लिहिला हे मी आयकून आम्ही ह्याचे लाभ घेऊया आणि देवाले पुरा मागून घेऊया हे कार्तिक मासान तू आमकां साथ दिशिल्ले लेखारी आमगेले सान रुपार कसन एक व्रत करून देवा तुमगेले तुका देवा कसं पण किंचित रुपार आम्ही सेव करता तसं आमकां भाग्य दिवका म्हणून हे कार्तिक मासान तू विशेष रुपारी दामोदर अष्टक म्हणटा ती हे दामोदर अष्टक म्हळ्यार सत्यव्रती मुनीन बरयलेल्यांची आणि आम्ही हे पुरा सेशनांत मुखारसून सेशन एंड करताना हे दामोदर अष्टक म्हणून सेशन हे सत्यव्रती मुनीन बरयलेलें आणि हाजेय कसन कृष्णान सत्यव्रती पुरा मुखावेल सेशनांत आम्ही डिस्कस करूया सो एक क्विकली रिकॅप करचें आयची सेशनांत आम्ही पळयलेलें सुरेंतू की मध्वाचार्य स्वाम्यान कशी ते वन आवताना त्या चोरांक कशी 3 ग्रुप आशिल्ले तांकां डिफीट करून आम्ही तांतूं कसं कसं लेसन शिकिल्लें तें पळयलें आणि मुखारसून आम्ही पळयलें कशी तांणी बद्रिका आश्रमांत वचून आपास देवाल दर्शन घेता ती आणि ब्रह्मसूत्र भाष्य दाखवून महाभारता विशयी पळयता ती आणि मुखारसून तांणी आपास येताना हस्तिनापूर कुरुक्षेत्र बनारस ते येवन पाविल्लीं आसा आणि थंय देखून मुखार तांगेली कसं यात्रा जाता ते नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूया उलयल्या नंतर कसं नाही चूक जावन आसल्यारी क्षमापण करता धन्यवाद पुरा जन व्रजगोपी माताजी तुम्ही कंक्लूड हरे कृष्ण कोणाक कसले प्रश्न असते कसले डाऊट असले वयता प्रभूची कसं नाही कॉमेंट असल्यारी सांगेता एक रिक्वेस्ट आहे प्रभूजी की द्वादश स्तोत्राचे मीनिंग तुम्ही केना सांगले ज्या खंडित मुखारसून केन्ना केल्ले असे पुरा कोण द्वादश स्तोत्र म्हणलेले असताना सान रुपार ताची मिनींग सांगिल्लें आसा सांगतानाची जाल्यार वय ताचे विशय वय केन्ना फ्युचरांत तूं खंडित आमी ट्राय करू हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी भारी लायकान तुम्ही अद्भुत लिहिले मध्वाचार्याले सांगले की तांगेले एक शारीरिक बल कशी तांणी गदा इतलं 50 लोकां उबरचे जायनाशिल्ले तसले हे केले तदनंतर कशी ते तांकां कुस्तींतू ते 2 मनशाक बी तांगेले बोट हल्लोचे जालना पायाचे हे शारीरिक बल आणि तांगेले ज्ञान कितले सकट तांणी रचना केले साहित्याचे आणि तांगेले एक सिद्धी आध्यात्मिक शक्ती की बद्रिकाश्रमा वचून बद्री नारायणाल स्वतः दर्शन घेवचे व्यासदेवाल दर्शन घेवचे आता आम्ही एक सामान्य मनुष्य आमकां इतली फोटो करचे जायना थंय वचून देवाल दर्शन घेवन देवाल हे करून तितले जाल्यार असल आचार्य लोकांले आमी आशीर्वाद घेवन तांगेल बद्दल आयकून तांगेल टिचिंग्स आमी केन्ना आमगेल जिवनांत हाडचा प्रयत्न करता ती तेन्ना प्रभुपाद सांगता ती खंडित देव आमकां तांगेले फुटस्टेप्सार आमी वता ती तेन्ना आमी स्वता देवाल धामांत वचेता देवाल दर्शन आमी थंय करूं हे भाग्य आमकां हे प्रभुपादांनी कृष्ण भावनांत इस्कोना मुखांतर तांणी एक हे करून दिल्लो आसा अवकाश करून दिल्लो आसा तेच खातीर आमी हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून भक्ताल संग करून देवाले प्रसाद म्हणून आमी कसं हे करता ती स्वीकार करणं अशें करून एक ताणें एक प्रोसेस दिल्या आनी हे प्रोसेस आमी सिन्सियरली फॉलो करता ती आमकां एक अवकाश मेळटा एक सामान्य मनशाक बी एक असल एक अद्भुत अवकाश प्रभुपादान आमकां करून दिल्या तेच खातीर असल टू टिचिंग्स आमी आमगेले कितले जाता तितले थोडे थोडे करून आमी फॉलो करचे प्रयत्न करता आमगे जिवनांत अळवडसून घेवचे हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी प्रभूजी म्हणले वरी आता कार्तिक महिन सुरू जाल्या ती सद्दाची आमी हे दामोदर अष्टकम म्हणून कृष्णाक यशोदा मातान बांदिले प्रभूजी ते पुरा लिहिले विस्तारान मुखार सांगतले नेक्स्ट आनी सेशनांत कशी तेन्ना कृष्णान ते मडकी भेटिल्ली तेच खातीर ते यशोदा माईन ते चरडाक बेगीन हे करता म्हणून तिका बांदिले कृष्णाक ते पुरा सुंदर वर्णन आसा हे भजनेंत
वेणी माधव प्रभू. हरे कृष्णा. आवाज मस्त कमी येतात प्रभूजी. हरे कृष्णा माताजी. हरि बोल. आवाज मस्त लो असा. हरे कृष्णा. हरि बोल. आवाज येता सहज जाल्यार लो असो मस्त. वय चिक्के वॉल्यूम इन्क्रीज करूचे जाल्यार माईक तुम्ही लागीं हाडूंक सांगया आयक पडता जाल्यार लो असो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हा सांगात प्रभूजी. येता बाय. हा जायचं येता येता. शेअर करतोय दामोदर अष्टक. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परं दृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं परं भुजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणे अहं वरे शतपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरक्तः किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलय मृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षि दृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यस्व त्वयामोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्तु दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम्
परामृष्टमत्यन्तसोदृत्य गोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता माधव प्रभू धन्यवाद तुमका भारी लायकन दामोदरष्टकम सांगू अश म्हणा की कार्तिक महिन्यात तो कसन बी आम करता ती देवाला एक जप करता ती नव्या देवाल बद्दल ऐकता ती हे देवाले भजन सांगता ती आणि स्पेशली देवा एक तुप्पा दिव दाखयता ती त्यांना ते आमगेले हजारो लाखो जन्मांतुले पाप एक दोळे मिटचे भितर हे जावन होता म्हणून तितले हे मेळटा आणि कितले की आमगेले तीर्थस्थानांत आम्ही स्नान केलं तितले आमकां पुण्य मेळटा म्हणून त्याच्या खातीर ते देव कशें ऑफर करचे म्हणून एक सान व्हिडिओ क्लिप हांव शेअर केले पोस्ट केल्या ग्रुपांत तुम्ही पळोव येता सद्दाची सकाळी सांजे जाल्यार हे युट्यूबांत हे भजन मेळटा जाल्यार हे भजन लावन घेवन तुम्ही ते देव दाखोव येता भारी एक हे हाजेन बेनिफिट आसा तुम्ही गी लॅम्प ऑफर केले हरे कृष्ण आता आम्ही हे प्रोग्राम हांगा विराम दिले नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट वीक संडेक मेळया आणि नेक्स्ट सेशन प्रभूजी घेतले कार्तिक महिन्या बद्दल बी थोडे आम्ही ऐकूया हरे कृष्ण भक्त लोकांका धन्यवाद आम्ही 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून प्रोग्राम विराम दिले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो धन्यवाद कोणी मिस कर नका ती हे कार्तिक महिना अगदी मंगलदायक है असा प्लीज तुम्ही अटेंड करता रहा हे महिन्यात तो कसले एक कीर्तन जावा हे कथा जावा मिस कर नका ती दामोदरष्टकम जावा हरे कृष्ण धन्यवाद